नमस्कार येवकार गोवा टुडे राधिका कामत सतोस्कार सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. युनिटी मॉलाड चिमलकार एकठांय आंदोलनाक राजकीय फुडाऱ्यांचो तेको प्रकल्प स्क्रॅप करात म्हण मागणेक नेट मॉल रद्द जायो मेरेन उपोषण. बेल नाका जेल जाय हत्या करप्याक दियात फाशी जोशी फॅमिलीची मागणी. बर्च अग्निकांडातल्या लुथरा भावा आड दिल्ली आंदोलन. जमीन कन्वर्जनाक आमदार जिताचो विरोध. गरज पडल्यार झोनिंगा आड पेडणेचे लोक देंवतले रस्त्यार. शिटकावणी. बार्देसांत आयताराक सापडल्यो 2 बायलांच्यो कुडी. दोनूय पिरायेन जाणट्यो. एकलेची कूड सापडली थिये माडेलांत जाल्यार दुसरेची मळड्या पुला लागीं. वागातोरची दर्यावेळी टर्टल नेस्टिंग सायट म्हण करची घोशीत. वाठारांत कासव तांतयां घालनात म्हण GCZMन केल्लो स्टेटमेंट चुकीचो. हणजूण BMCचो अध्यक्षाचो दावो. आनी बोडगिणी जात्रेत सील केल्ले एक जायंट व्हील 4 दिसा उपरांत केले डिसील. एकाचे सील मात अजूनय काडूंक ना. खबरो विस्तारान. चिमला तोयार तळ्या लागसार येवपी प्रस्तावित युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभात थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. आयतारा युनिटी मॉला आड महासभेचें आयोजन केल्लें. चिमोलकारांच्या आंदोलनाक विरोधकांनी तेंको दिलो. युनिटी मॉल रद्द जायो मेरेन उपोशण चालूच दवरतले म्हण बसकेंत थाराव घेतलो. आज गोंयभर हेतू हेंचो गोंय विकपाचे ज्या पद्धतीन आज पर्यावरणाचे डिस्ट्रक्शन जे आमचे दायज पाड घालपाचे प्रयत्न आनी गोंयकारां विरुद्ध ST भावाचे विरुद्ध जो मेरेन पॉलिसी बदलाना, जो मेरेन सरकार बदलाना, तो मेरेन कांयच जावपाचें ना. अशेंच प्रोटेस्ट चलतले आनी आमी फायर ब्रिगेड कशें अशेंच उजो पालोवपाकूच वयतले. हें चलपाचें ना. लक्षात दवरा. पॉलिसी चेंज जावपाक जाय, सरकार चेंज जावपाक जाय. कांयच पडलेलें ना. हेका पडला धंदो. एक गोंयचो सरकार हो एक धंदो कसो चलयता, आपली फॅक्टरी कशी चलयता आनी हेंच्यांनी आतां आमचे जे पंचायती आसा हे फॅक्टरी केल्ले आसा. हांगालो जो सरपंच शिरोडकर कितें करता? धंदो करता. धंदो आपलो. आनी तेंचे गाडयो बंगले वाडयता. हे युनिटी मॉल न्ही, हे करप्शन मॉल. हांव कितें करप्शन म्हूण सांगू येता तुमकां. पयले व्हडले एक जागो दिला 170 कोटीचो प्रोजेक्ट. 160 कोटीचो प्रोजेक्ट. 40 काबार करप उठलेलो आसा. आमी पळयता की पाया गांवांत 39 येतो अमेंडमेंट आयलो थंय काबार करून सोडले. तुम्ही पळयता भामोय वयर थंय अमेंडमेंट आयलो थंय काबार करून सोडले. तुम्ही भामोय सकयल ग्रँड आयताच्या फाटल्यान रिटर्निंग वॉल बांदले थंय नुस्तेकारांक काबार करपाक सोदता. जो नावशी मरगा प्रोजेक्ट हाडून तुम्ही नावशीच्या लोकांक, काकराच्या लोकांक, सायडीकचे सगळे नुस्तेकार आसा तांकां काबार करपाक सोदता. मेटल मेळ्ळा म्हणटा नुस्त्यान काळंदलेच्या नुस्त्यान. आयज हो शर्यत आसा गोंयकारांक सपोर्टाचो आनी नुस्तेकार भाऊचे आसा, आमचे ट्रायबल डॉमिनेटेड एरिया आसा तो काबार करपाचो. हे तुमकां परत एक सांगता. आयज कोणाक कोणाक करता आनी रिपोर्ट काडटा, रिपोर्ट आउट करता. लढा आशिल्लो तो PDA स्क्रॅप करपाचो. PDAक लागून लढले आनी चिमोलकार जिखले. दुसरो लढो IT पार्क. खवटे ब्रदर्स हो IT पार्क हाडून सोडटालो. हे IT पार्काक लागून झगडले, ही बायलां झगडली आनी हो तो रेखंडार भाशेन बशिल्लो आसा दिसना हांगासर. संदेश बाब आसात, प्रवीण मार खाल्लो, तकलीफ व्हडली ह्याच गुंडांनी जे हांगासर टीम
आज हे तळे डिस्ट्रॉय जातले, जसे कार्लोस बाबान चालले फाल्यां दुसऱ्या तळ्याचेर दोळे आसतले. हरमलाक लोक भायर सरले, हरमलाचे कन्वर्जन फाटी सरले. पूण जर गोंयकार जर चिंतात की म्हाका कितें पडलां, आज प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की म्हाका कितें पडलां, आनी आमचो जो बहुजन समाज आसा, मागीर तो ओबीसी आसूं एसटी आसूं, वो आमी खंय ना खंय तरी व्हरून एका विशेष पार्टीच्या दावणीक बांदला. ताका आमचे कांय लिडर्सूय जबाबदार आसा. आनी हे जर बदलतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक बहुजन समाजाच्या मनशान, जो एसटी आसूं, ओबीसी आसूं, भंडारी आसूं, जो कोण आसा तांणी आज रस्त्यार येवचें पडटलें. आनी ही जी मशाल आसा, ही मशाल फक्त चिमला पुरती मर्यादीत न दवरता, प्रत्येक गोंयच्या काना कोपऱ्यान आमी व्हरची पडटली. जाल्यारूच गोंय बदलतले, गोंय वाचतले. फाल्यां आमची भुरगीं जी घरां आसात ती विचार करतली की हय आमच्या आवय बापायन हे केले म्हणून आमचें गोंय वाचलें म्हणून. आयज सांजचे नाल्यार फाल्यां सांजचे आमी आमची फुडली जी वाटचाल आहा ती सांगतले. सांगपाचें म्हणल्यार हंगर स्ट्रायक हो कंटिन्यू उरतलो तेन्ना पर्यंत हो स्क्रॅप जावचो ना प्रोजेक्ट. आनी हंगर स्ट्रायक आतां हो दुसरे तरेन जातलो. म्हणल्यार आमी हंगर स्ट्रायक हांगसरूय बसतले. इट चेन हंगर स्ट्रायक. थोडे आमचे भुरगे डिपार्टमेंटान मोर्चा नाल्यार हंगर स्ट्रायक करतले. सो मेन डिपार्टमेंट जो आमचो आहा तो म्हटल्यार डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आनी GTDC थंयसर वतले. मागीर आमची पंचायत आसा थंयसर वतले. MLAचे ऑफिस आहा थंय वयतले. BDO, DOP आनी सगळे जे डिपार्टमेंट्स आहा, आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तळ्या लेक लागता वेटलँड ऑथॉरिटीज, तांकां चेन हंगर स्ट्रायक ह्या विकाच्या भितर तुमकां दिसतले. बेल नाका जेल जाय, हत्या करप्यांक फाशी दियात म्हूण घोशणा दीत जोशी फामिलीन बर्ज हत्याकांडांतल्या लुथरा भावा आड दिल्लीक आंदोलन केलें. डिसेंबराक जाल्ल्या बर्ज अग्निकांडात दिल्लीतल्या जोशी फॅमिलीतल्या 4 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात दुबावितांनी दाखल केल्ल्या जामीन अर्जांकूय जोशी फॅमिलीन हरकत घेतल्या. कमाने वाला व्यक्ति था, जब उसकी के साथ अगर ऐसे हादसा हो जाता है तो पूरे परिवार का देखरेख कौन करेगा. इस बात के लिए डेफिनेटली जो भी लीगल रेमेडीज है हम लोग उसको लेने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि सभी परिवार को पर्याप्त. सर, अपनी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो ये जन आंदोलन का हिस्सा लेंगे. देखिए, अभी जो कि एक बहुत इनिशियल स्टेज पे अभी इन्वेस्टिगेशन है. लेटेड वीक एक बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करे. चार्जशीट फाइल करने पे पता चलेगा कि पुलिस ने कोई भी एंगल उसमें छोड़ा तो नहीं है, किसी भी तरीके की कोई जांच में ढिलाई तो नहीं रही है. और अगर उसमें कोई भी चीज ऐसी पाई जाती है तो डेफिनेटली हम लोग उसको चैलेंज करेंगे. और चाहे हमारे को उसकी इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट में हाईकोर्ट जाना पड़े या फिर जो भी हमारे को थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका जो भी माध्यम देना पड़ेगा, हम लोग उसकी मदद लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको मैक्सिमम पनिशमेंट सभी आरोपियों. सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दोनों ने एंटिसिपेटरी बेल गोवा की मपोसा कोर्ट में फाइल की है. जो फॉर्जरी वाला नया केस इनके ऊपर रजिस्टर हुआ है, जिसमें पता चला कि इन्होंने एक्साइज लाइसेंस लेने के लिए फेक हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया था. उसमें इन्होंने जब एंटिसिपेटरी बेल फाइल की उसमें इंटरिम प्रोटेक्शन को 6 और 7 तक मिल चुकी है, जो कि उसी केस में ऑलरेडी एक मालिक अजय गुप्ता की 10 दिन की रिमांड कल ही पूरी हुई थी और 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उनको जेल भेज दिया गया है. उस इंटरिम प्रोटेक्शन की वजह से अभी फिलहाल एक इन्वेस्टिगेशन में पॉज लगा हुआ है. हम उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख को इसकी सुनवाई पे हम लोग इसको पूरी तरीके से अपोज करेंगे. हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी विक्टिम परिवार की तरफ से फाइल कर रखी है. सभी विक्टिम पीड़ित परिवार भी उस दिन वहां पर मौजूद रहेगा और हम लोग इसको पूरी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और आशा करते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद जो इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया है वो जैसे ही वोकेट हो जाएगा तो उसके बाद पुलिस इनको उसमें भी दोनों लूथरा ब्रदर्स को अरेस्ट करके आगे की जांच आगे फर्दर बढ़ा पाएगी और ताकि इसमें आगे कौन कौन लोग इसमें भी शामिल थे वो सब बातें भी सामने निकल के आ पाएंगी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जमीन कन्वर्जनाक आपलो आदी सावन विरोध आसा. झोनिंगा आड पेडणेचे लोक पयलीं रस्त्यार देविल्ले आनी आतां तेच जावपाक लागले जाल्यार पेडणेकार रस्त्यार देवपाक फाटीं सरचे नात म्हण मांद्रेचो आमदार जीत उलयलो. TCPन हरमला केल्ल्या जमीन कन्वर्जना उपरांत तळावे लोक पेटून उठिल्ले. लोकांनी ह्या कन्वर्जनाक खर विरोध केल्लो. लोकांच्या वाडट्या विरोधा उपरांत TCP मंत्री विश्वजितान जमीन कन्वर्जन फाटीं घेता म्हूण तोंडी सांगिल्लें. डे वनाचें नांव झोनिंगे विशयी विरोधान आहलो. कित्याक आमी आमचे निसर्ग जे म्हणजे आमचे पेडणे तालुका जे आहा, हांव बाकीचे काय उलयना, तो पेडणे तालुकाचे उलयता आसतना आमी आमची वळख ही निसर्गा खातीर आहा आनी हे निसर्ग सांबाळपाक जाय.
नो डावट डेव्हलपमेंट हे जातात जशें जशी वर्सां फुडें वयतात जशें न्यू टेक्नॉलॉजी जावं न्यू कंपनीन नाल्यार आयदर न्यू प्रोजेक्ट्स कितें जाले जाल्यार इतर बारीक खंय तरी 10% 15% डेव्हलपमेंट हे जातात ते आमी विरोध करना पूण जर आमचे दोंगरच उरोंक ना आनी NDZ जर कन्वर्ट जावंक लागले शेतां जर कन्वर्ट जावंक लागली जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो धोक्याची ह्या अलार्मींग म्हणटात ते बेल कशी सो आमकां अलर्ट रावपाक जाय हरमल एकूच न्हू हांव इतलेंच तुमच्या माध्यमांतल्यान इतलेंच सांगूंक सोदतां की जर झोनींग जर पेडण्यान जर जालें आमच्या पेडण्या तालुक्याच्या खंयच्याच नागरिकाक कॉन्फिडन्सान ना घेता किंवा खंयच्याच लोकल बॉडीक ना घेता भायल्या भायर जर डिपार्टमेंटांनी केल्यार तांकां हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता हे तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां धरून ते बंद करा कित्याक आमी जर ज्या टायमाचेर झोनींग जालें पेडण्याचें त्या टायमाचेर प्रत्येक लोक भायर सरलेले आनी जर आतां परत जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जाण रस्त्यार येवपाक रेडी आसतले कित्याक एज अ आमदार म्हाजी जबाबदारी आसता कित्याक जर आमदार जावन सरकारान आसून जर सरकाराची यंत्रणा जर अशी जनतेच्या विरोधान जर करपाक लागली जाल्यार म्हाका दिसता आमकां जनते वांगडा रावचें पडटलें आनी आतां सांगल्या त्या प्रमाणे MCP डिपार्टमेंटान काळजी घेवची हेची पेडणे तालुका आहा पेडणे तालुक्याचेर रक्षण करपाची जबाबदारी प्रत्येक आमच्या पेडणेकारांची आहा आनी हे डेफिनेटली आमी घेतले बार्देसांत आयताराक 2 बायलांच्यो कुडी सांपडल्यो दोनूय पिरायेन जाणट्यो एक बायल कांय दिसा सावन बेपत्ता आशिल्ली तिची कूड थिये माडेलांत सांपडली जाल्यार दुसऱ्या बायलेची कूड मैड्या पुला लागीं सांपडली तिणें खंय पुला वयल्यान उडी मारली बार्देश वाठारांच्या थिवी माडेल हांगासर आनी दुसरी एक मैड्या हांगासर पुला कडेन 2 फेमेल बॉडी मेळ्ळ्या दोन्ही म्हणजे एक 70 वर्सांची आनी दुसरी जी मैड्या पुला कडेन मेळ्ळ्या ती 60 वर्सां वयरची मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे थिवी माडेल हांगासर एक बायल जी 70 वर्सांची बायल ती बिबिजान उत्केरी म्हणून ही मिसींग आसा म्हणून रिपोर्ट आसलो कोलवाड पुलिसांनी केलो त्या प्रमाणे आयज सकाळीं कोणाच्या तरी ते उदकान थंयसर ती फ्लोट जाल्ली बॉडी दिसली त्या उपरांत म्हापसा फायराचे सगळे मनीस थंय गेले तांकां फ्लोट जाल्ली बॉडी दिसली त्या उपरांत तेंच्यांनी बोट घेवन गेले आनी ती बॉडी काडली आनी ती बॉडी फॅमिली कडेन सद्या हँड करून पोस्टमार्टमाक धाडली तशेंच दुसरी एक घटना म्हणजे सकाळीं आयजूच सकाळीं मैड्या पुलाचेर एक बायल जी सिनियर सिटीजन चप्पली काडून तिणें पुलाचेर वयर दवरली आनी तिणें उडकी मारली आनी उडकी मारली ती लोकांनी कोणें तरी पयली त्या उपरांत तिका काडपाचो प्रयत्न केलो पूण त्या उपरांत काडले पूण त्या उपरांत तिका कोलवा म्हापसा तिका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेली पूण थंयसर तिका डेथ डिक्लेअर केलें पूण अजून नांव आनी ती खंय सरली हें अजून तिचें मेळूंक ना फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करता आज सकाळी फुडें आमच्या फायर कंट्रोल रूम म्हापसा एक इन्फॉर्मेशन येयलें 9:30 की एक सस्पेक्टेड कोण तरी चप्पल दिसता आनी कोण तरी बुडला म्हणून औचितवाड्याच्या फाटल्यान एक न्हंय व्हांवता तो रिकनेक्ट जाता आमच्या तारी कडेन त्या न्हंयेन कोण तरी बुडला म्हणून सस्पेक्टेड आसलो सो वचून आमी थंय आमचो स्टाफ फायर टीम गेली सकाळी फुडें तेंच्यांनी सर्च ऑपरेशन चालू केलें आमी आमची बोट व्हेली आनी पयलीं कांय मेळना म्हणून आमी मागीर आमचो कॅमेरा मागयलो पणजेसून सोनार डिवायस आसा तेंची टीम येयली हांव गेलो पॉयंटार आनी अलॉंग विथ लोकल्स एक पोनेळ घेतलो आमची फायराची बोट घेतली आनी आमी सर्च ऑपरेशन केलें सो जवळ जवळ त्या पॉयंटा वयल्यान ती देंवल्ली बायल मनीस एक 70 वर्सांची बिबिजान उडेकेरी 70 इयर्स थंयच रावता औचितवाड्याकूच रावता ती थिवीन सो ज्या पॉयंटा वयल्यान ती देंवल्ली थंयच्यान आमकां जवळ एक 2 किलोमिटर पयस आमकां ती डिटेक्ट जाली आनी मागीर आमी ती डेड बॉडी हाडली आनी पुलिसेक कोलवाळे पुलिसेक हँडेड केली कितें जीव दिलो कांय समजना चप्पल तिचे वयर आसले आनी ती आमकां आतां डेड गावले ना कशें घडलें तिजो मिस्टर आसलो तेजी फॅमिली आसली ती तांकां आमी हँडेड केला पुलिशेक हँडेड केल्यार पुलीस तांकां हँडेड करता ना साडी न्हेसलेली आसली इंजुरीज आमकां तरी कांय दिसूंक ना साडी न्हेसलेली आनी वयस्कर बायल जवळ जवळ 70 वर्सां अशी ती म्हणटा गो म्हणटा 70 वर्सां स्टुडंटा खातीर म्हापशाच्यान शाम पडटा वागातोर दर्यावेळेर दर वर्सा कासव तांतयां घालतात सरकारान हाची दखल घेवन हो जागो टर्टल नेस्टिंग सायट म्हूण घोशीत करचो वाठारांत कासव तांतयां घालनात म्हूण GCZMAन चुकीचो स्टेटमेंट केला
तातयांचे पुरावे रानाखात्या कडेन आसात. हरजुणा BMCचो अध्यक्ष रमेश नायक उलयलो. कानोळे दर्यावेळेरूय ऑलिव्ह रिडली कासवान तातयां घातली. गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासव येवपाक लागल्यात, पूण वागातोर दर्यावेळेर ह्या वर्सा अजून कासव आयिल्ले नात. वागातोर बीच जो आहा हांगासर टर्टल नेस्टिंग प्रत्येक वर्सा जातात. गेल्या फाटल्या 4 ते 5 वर्सां पासून हांव ट्रॅकर आसा हांगासर. नोव्हेंबराच्या एंडाक टर्टल नेस्टिंग जाता, पण ह्या वर्सा टर्टल नेस्टिंग जावपाक डिले जालेल्या. ह्या वागातोर बीचार फायर क्रॅकर्स फोडले जातात. ताचे हांगासर काही टुरिस्ट येतात आणि दारू पितात आणि हे करतात, ताका लागून त्याचो डिस्टर्बन्स जावंक शकता. काही वेळेस टर्टल्स येतात पण ते रिटर्न वयतात. काही वेळेस काही टुरिस्ट ते बिचार गाडयो व्हरतात, 2 व्हिलर व्हरतात, त्याचो डिस्टर्बन्स टर्टल्सांक जावंक शकता. आणि गेल्या 2 वर्सां पासून आमी हांगासर डिमांड करता की टर्टल हेचेरी करपाची म्हणून. कित्याक तर हांगासर जी तातयां हे घालतात, टर्टल्स घालतात, जी तातयां मागीर हांगासून मोरजे वयली जातात. आणि ज्या ठिकाणी टर्टल एक फावटी नेस्टिंगाक येता त्याच ठिकाणी टर्टल्स प्रत्येक वर्सा नेस्टिंग करपाक येता. वागातोरचो हो जागो टर्टल नेस्टिंग सायटीन बसना म्हूण GCZMन केल्लो स्टेटमेंट चुकीचो, लोकांक दिशाभूल करपाचो यत्न चल्ला हाचेरूय अध्यक्षान भर घातली. हांगासर टर्टल नेस्टिंग जायत आसतना सुद्धा GCZMच्या मेंबर सेक्रेटरीन निवाडो दितना सांगलें की हांगासर टर्टल नेस्टिंगच जायना असो रिपोर्ट आहा म्हणून. म्हणजे तेंच्यांनी लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केला. तेंच्यांनी खोटो रिपोर्ट दिला. हांगा टर्टल नेस्टिंगचो 4 वर्साचो फॉरेस्टाचो रिपोर्ट आहा एज पर RTI. तर तशें आसतना सुद्धा तेंच्यांनी टर्टल नेस्टिंग जायना असो रिपोर्ट दिवप म्हणजे चुकीचें आहा. तेचेर सरकारान मुख्यमंत्री तशेंच फॉरेस्ट मिनिस्टर हांची दखल घेवपाची आणि ही जो वागातोर बीच हा टर्टल नेस्टिंग सायट म्हणून डिक्लेअर करपाची तशेंच हांगासर हेचेरी करपाची ही आमची अंजुना कायसोवा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीची मागणी आहा. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पैत्रात प्रुडंट. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घराघरान पंचामृता हेल्थीफाय. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफाईड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. बोडगिणी जात्रेत सील केल्ले एक जायंट व्हील 4 दिसां उपरांत डिसील केले. एकाचे सील मात अजूनय काडूंक ना. सुरक्षेच्या कारणाक लागून जायंट व्हील सील केल्ले. दुसरे वटेन सर्कशीकूय अजून परवाने दिवंक ना. नमस्कार. आमी आज सध्या बोडगेश्वरची जात्रा चालू आसा. तुमकां खबरूच आहा ह्या वर्सा जे बोडगिनी जे जायंट व्हील आसली ती 2 येयल्ली आसा आनी ऑथॉरिटीन दोनूय जी जायंट व्हील आसा ती सील केल्ली. आतांच ऑथॉरिटीन हांगा येवन एक जे जायंट व्हील आसा ते डिसील केल्ले आसा आनी जे दुसरे जे जायंट व्हील आसा ते अजुनूय सील आसा. तेज्या खातीर सिच्युएशन टेन्स जावपाची शक्यता आसा. तेज्या खातीर पोलीस सुद्दां हांगासर डिप्लॉय केल्ले आसा. जाल्यार दुसरे वटेन कुशीकूच सुरू जावपा आशिल्ली सर्कसूय परवान्यां खातीर आडकून उरिल्ली दिसली.
सर्कसला परमिशन कुणी ॲप्लिकेशन दिलं ते 2 ते 3 ते 4 दिवसात त्यांना परमिशन भेटलं पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीवर कागद अडलेला असतं. मॅनेजर इथं 3 महिन्यापासून राऊंड मारत आहेत. एक कांड झाला त्याच्यामुळे मग परत ते ब्रेक मारलं, परत होणार नाही म्हणले, परत नवीन कागद करा, येस म्हणल्यानंतर नवीन कागद. ठीक आहे, महागाई वाढायला लागली सगळीकडे, मग सगळीकडे व्हायला लागलं. आमची पण प्रत्येक जागेला पैसे खर्च जास्त आहे. तारीख आमची तर 22 तारखेला चालू असते डिसेंबरला. सर्कस बंद आहे त्याच्यामुळे सगळ्यांचा पगार मालकाच्या डोक्यावर चढतो. आज 2 करोडचं सामान घेऊन फिरतोय आपण. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर आणि श्याम फट्टे. प्रियोळ मतदारसंघातल्या बोणये पाळी वाठारांतल्या लोकांक निमणो पक्को रस्तो मेळ्ळा. खामिणी देवूळ ते बोणये पाळी तळ्या मेरेन डांबरी रस्तो केला. रस्तो नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांचे हाल जाताले. आमदार गोविंद गावडेचे हस्तुकी रस्त्याचे उक्तावण जाले. प्रामाणिक मत आसा, प्रामाणिक कश्ट आसतले तो रस्तो करून घेवपा खातीर. त्याच रस्त्याक लागून कितलेशे जाणांक आमकां पांय धुवचे पडले. अजुनूय आमी धुवत आसात. आमी उलयतात ते आमी करून दाखयतात. हे आमचे कार्यकर्त्यांचे काम आसा. दुसरें स्वप्न अजुनूय उरिल्लें आसा. त्या म्हळ्यार जसो हो बोणयांतलो म्हाका दिसता प्रायोरिटीचेर आशिल्ले, ह्याच म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघान भितर आनीक असोच तरेची लोकांची रस्त्याची मागणी आसा. जी पूर्तता जावपा खातीर हांव आमदार जावचे पयलीं त्या लोकां बरोबर आशिल्लो, त्या लोकां बरोबर हांवें आंदोलनूय केल्लें आशिल्लें. ते म्हळ्यारूच आमच्या अडकोणा तळ्याचो रस्तो. आयज ह्याच खामिणीक आनी ह्याच सातेरीक हांव स्मरून सांगता, आज आमी शपथबद्ध जातात. हो रस्तो सुद्दां 1 वर्सा भितर तेजे आमी फाउंडेशन घालतले, हे आमचे आज शपथ आसा. फाटले कितलेशे पिळग्यो गेल्यो. आमकां हांगासर खूब त्रास जाताले. एमर्जन्सी म्हूण, बऱ्याक म्हूण, वायटाक म्हूण. कारण कितली कशी वर्सां जालीं हांगासर रस्तो नाशिल्लो. सगळ्याक कुळाकार भाग आशिल्ल्या कारणान चलून येवचें पडटलें. जे सामान घेवन, तशेंच आपलें कितें सामान आसा तें घेवन वतना खूब त्रास जाताले. ते आयज हांगासर खंय तरी गोविंद सरान एक फुडाकार घेतिल्लो आसा आनी ताका लागून आयज हो आमकां रस्तो पळोवपाक मेळटा. धुंदुरमास म्हयन्यांत सकाळ दनपार आनी रातच्या वेळार जेवल्यार भलायकी बरी उरता. दुयेंस रोग पयस रावता. ह्या हेतान दीनदयाळ प्रतिष्ठानान दिवचले हेल्थ केअर प्रकल्पा खाला धुंदुरमास सकाळ भोजन आयोजीत केल्लो. धुंदुरमास म्हणल्यार कितें? तर धुंदुरमास म्हणल्यार धनुर्मास. ह्या म्हयन्यांत सूर्य धनु राशींत प्रवेश करता. ह्या म्हयन्यांत भूक खूब लागता. ताका लागून सकाळचे जेवप आपल्या भलायकेक बरें म्हूण आयुर्वेदान सांगला. राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु वैद्य सुविनय दामले यांच्या नेतृत्वान आम्ही दीनदयाळ चिकित्सालयातर्फे धुंदुरमास हो कार्यक्रम साजरो करता. धुंदुरमास म्हणजे धनुर्मास, म्हणजे या महिन्यात सूर्य जो आसा तो धनुराशीन प्रवेश करता म्हणून एका धुंदुरमास म्हणतात. आणि ह्या ऋतून सकाळी म्हणजे सकाळी उठल्याबरोबर भूक खूप लागता म्हणून सकाळी जेवण करपाक सांगला. तर ही हेमंत ऋतुचर्या सगळ्या लोकांक कळची या हेतून आम्ही हो उपक्रम दर वर्सा हांगा करता. आता हे आमचे 7वें वर्स. 6 वर्सां आमी हो कार्यक्रम सलग केल्लो आसा. वेगवेगळ्या मंदिराच्या आवारान किंवा नैसर्गिक जे निसर्गरम्य ठिकाणां आसा त्या जाग्यार आमी हे करता. हेमंत ऋतुचर्ये प्रमाणे जे आहार खावपाक सांगला त्या आहाराचे वेगवेगळे पदार्थ आमी लोकांक तयार करून दिता. सादारण 150 ते 200 लोक ह्या उपक्रमान दर वर्सा सहभागी जाता. आमच्या गोंयांतल्या 3 जिल्ह्यातले लोक जे आसा ते हांगासर ह्या कार्यक्रमाक येता. सो हेवी फूड जे आसा, स्पेशली आयुर्वेदान जेका शूल्य म्हणटा, जेका आमी बार्बिक्यू म्हणटा, तर ते शाकाहारी पद्दतीचे बार्बिक्यू आमी करून दिल्ले आसा ह्या वर्सा. त्याचबरोबर मसाले भात आसा किंवा वेगवेगळी जे बीन्स आसा, आवरे म्हणा किंवा पावटे, शेंगो, हे सगळे बीन्स घालून मसालेदार भाजी केली वता. त्याचबरोबर पुरयो म्हणजे स्निग्ध आहार ह्या ऋतून खावपाक सांगला. पुरयो मागीर ह्या ऋतून अवेलेबल ज्यो व्हेजिटेबल्स आसा त्यापासून तयार केल्ले लोणचे, गूळ, गव्हाचें पीठ आणि तीळ घालून केल्ली जी हे आसा गुळपोळी आणि गावठी तूप हे आम्ही सगळ्या लोकांक दिता. त्याचबरोबर पाचक अशी सोलकडी असता आणि त्यानंतर लास्ट विडो
जेका तांबूल असे म्हणतात, जो डायजेशनाक मदत करता. धनुर्मास नावाचा एक महिना आपल्याकडे धनुर्मास नावाने ओळखला जातो. सूर्याच्या उष्णतेचा आपल्याला जास्तीत जास्त फायदा मिळवून घ्यावा यासाठी 3 वेळा जेवायला सांगितलेलं आहे. सकाळी एकदा जेवा, दुपारी एकदा जेवा आणि संध्याकाळी एकदा जेवा. असं 3 वेळा आपण जेव्हा जेवतो तेव्हा आपल्या शरीराचं पोषण चांगलं होतं. शरीराचं पोषण चांगलं झालं तर एनर्जी क्रिएट होईल आणि एनर्जी जर झाली तर आपली प्रतिकारशक्ती वाढेल आणि प्रतिकारशक्ती वाढेल तर कोणतेही रोग होणार नाहीये. भारतीय जेवणातले जे पदार्थ आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे पदार्थ असतात. या पदार्थांचा युक्तीने वापर कसा करायचा ते शिकवण्यासाठीच आजचं हे प्रभात भोजन, सकाळचं भोजन, पहाट भोजन होतं. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.